सध्या आमी विठ्ठलास वाडा आसा मोरजी मांडार जी पळय 2 नाला आसात त्याचे उदक सगळे घाण मारतात आणि लोक आमचे मोरजेचे सोमार ते सोडवार आयतार मेरेन येतात वाती पेटोवपाक। त्याचे देगेक एक हॉटेल आसा, ते देगेक हॉटेल त्याची चेक करपाचे उदक ते खिंचे उदक येता ते सगळी घाण येता, कोणेनूच त्याचेर एक्शन घेवंक ना। आनी एकूच रिक्वेस्ट मागता पंचा कडेन, तो विठ्ठलास वाडा आसा विलास मोरजे तो रेडी आसा, म्हणजे कमिटी मांडावली रेडी आसूंक जाय त्याच्या बरोबर। तुमकां फाटी व्हिडिओ घातलो तुमी कोण येवंक ना, देवाच्या एका फुडें सरा मरे तुमी कोणूच ना कमिटी, तुमी देव तुमकां लायक ना कितें तो मांडाविलो फुडें सरा मरे ती घाण पडल्या सगळ्यांनी चेक करची। आनी हो एक कंप्लेंट तुमी हेल्थ मिनिस्टरान घाला व्हरो, एकूच हेल्थान घालची की त्याची कारवाय करची, म्हणजे उदक खिगडून येता पळय ना ते देव बरें करूं। मोरजी वाठारांतल्या विठ्ठलदास वाडा दर्या देगेर ते मांडार कप्यालच्या मजगती हो जो पारंपारीक ओहळ आणि नालो आसा, त्या नाल्याच्या सायडीन जी हॉटेलां उबारल्यात त्या हॉटेलांतले सांडपाणी उडोवपाची वारंवार घटना घडता अशें कागाळी थळाव्या लोकांनी पंचायती कडेन केल्या, पूण पंचायत हाचेर कांयच लक्ष दिना असो नागरीक दावो करता। हालींच ह्या वाठारांत जर भेट दिली जाल्यार व्हडा प्रमाणात घाण कचरो आणि घाण उदक सोडलेले दिसून येता। ज्या हॉटेलांची पायपां आसा सांडपाण्याची ती व्हळात सोडलेल्याचे स्पष्ट दिसून येता। हाचेर भलायकी खात्यानूय लक्ष दिवन मुखार एखादी भलायकीची समस्या निर्माण जावची न्हू ह्या खातीर उपाययोजना आतांच करचे। आणि जे व्हडली हॉटेलां आसात तांचे 10 परस चड रूम आसतले, तांणी आपली सेवरेज प्लांट तयार केला की काय हाचोय अभ्यास करपाची गरज आसा, ना तर हाचे सांडपाणी उदक वयता खंय। आता पर्यटन हंगाम सुरू जाला त्या वेळार सगळी हॉटेलां फुल आसा, पर्यटक वाडलेले आसा त्या हॉटेलांनी त्या रुमांनी, मग हांचे सांडपाणी वचपाचो वाट खंय आसतली, तांचे सांडपाणी इतले खंय वयता, काय ते टाकयो 8 दिसांनी क्लीन करता की ना हाचोय तपासणी करपाची गरज आसा अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।